आम्ही नारायण झांटे हॉल सर्वण बिचोली हांगासर आसा. आता थोड्याच वेळात पंचायत जे पंचायत इलेक्शन 10 तारखेक जाल्ले त्याचे काउंटिंग हांगा स्टार्ट जातलें. पळयत जाल्यार 125 उमेदवारांचे काउंटिंग जावपाक जालें. तितून 9 उमेदवार ऑलरेडी बिनविरोध निवडून येयल्ले आसात आणि 116 उमेदवारांचे भविष्य आता थोड्या वेळान चालू उडाक येतले आणि त्या उपरांत 397 असे उमेदवार उबे आसले जे आपले भविष्य घेवन हांगा येयले आणि तितूंतले 116 उमेदवार हे आता थोड्याच वेळान निवडून कोण येता ते कळटले. आता हितून पळयत जाल्यार सांखळेंतली 6 पंचायत, बिचोलीतली 5 पंचायत, मयेची 7 पंचायत अशें म्हणून 18 पंचायतीचे 10 तारखेक वोटींग जाल्ले, आता पंचायतीचे वोटींग जाल्ले आसा आणि तितून तशें पळयत जाल्यार सांखळेंतले 4 बिनविरोध येयल्ले आसा, बिचोलीचे 2 बिनविरोध येयल्ले आसा, मयेचे 3 बिनविरोध येयल्ले आसा. सांखळी, बिचोली आणि मयेन हेतूनी सत्ताधारी लोकांनी बरोच सहभाग असो आपलो दाखयल्लो आणि विरोधकांनी आपले प्रयत्न केले आणि कशें जालें की ह्या हितून इलेक्शनान पळयत जाल्यार तुमी नवयुवक जे आसा तेंच्यांनी खूब आपलो नशीब आजमावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. जेका लागून जे पयलींचे उमेदवार जे निवडून येता परत दिग्गज निवडून येयल्ले फाटल्या वेळार दिग्गज जे उमेदवार आसा तेंचे सुद्दां नवयुवकाचे नशीब आजमावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. जेका लागून जे पयलींचे उमेदवार जे निवडून येता परत दिग्गज निवडून येयल्ले फाटल्या वेळार दिग्गज जे उमेदवार आसा तेंचे सुद्दां नवयुवकाचे चॅलेंज कशें जाल्ले आसा आणि ह्या नवयुवकांचे विचार जे आसा ते अगदी नवीन विचार घेवन ते आपूण फुडें आयिल्ले आसा आणि तशें पळयत जाल्यार अगदी जाणटे म्हणत जाल्यार तुमी म्हणू शकता की जेंच्यांनी अगदी सुरवाती काळाक इलेक्शन लढोवन जिखून येयल्ले ते सुद्दां ह्या फावटी आपल्या नशीब आजमावपाक लागून ह्या पंचायतीच्या इलेक्शनाक उबे आसले. तर हितून खुबश्यो गजाली ह्या रिजर्वेशन जे सरकारान घडोवन हाडलेले घडोवन हाडलेले त्याच्या अगेन नाराजी आशिल्लीच पण तरी सुद्धा विरोधकांनी ह्या गजालीन सुद्धा आपलो सहभाग आणि आपलो थेट असो हे धरून इलेक्शनाक ह्या फावटी पंचायत इलेक्शनाक आपले थेट विरोध आपलो दर्शन सुद्धा आपले फुडाकार पंचायतीन दाखयता. आता थोड्या वेळान आमकां कळटलें की पंचायतीन कोण असे नवयुवक दिग्गज जे कोण आसात निवडून येता की ना येता ते आता थोड्या वेळान कळटलें. स्टुडंटा खातीर सुद्दां